म्हजें नांव वायलट वेलिंगटनी फर्नांडीस आनी हांव गांवांत कार्मोनाचें. पाद्री म्हळ्यार जेजूचो उपकार, मोदिस्ती देवा आनी मनशां मदीं. तुमचे मुखार हांव सादर करतां म्हजी कविता. म्हजे कवितेचें नांव पाद्रीचें आपोवणें. देवान पाद्रीपणाचें आपोवणें घडोवन हाडलें. आमी समेस्तांनी ताचें उतर पाळ्ळें. जाय तांकां ताणें वेंचून काडलोलें. आपलें उतर परगटूंक जेजून पाद्रींक धाडलें. पाद्री जावन आसा आमच्या धर्माच्या बुन्यादीचो फातर. तांच्या चुकीक लागून ताची ओडी नाकाय दारीची काटी. संवसारांत जिव्या देवाचो उपकार तो, कित्याक करताय ताचेशी तो. ताच्या पातकांचो सबाबदार तो, कित्याक पिनून करताय ताचे पोंतो. मनीस जावन जायते फावटी तो चुकता. उलोयलोली उतरां केन्नाय आमकां दुखता. रागाच्या बारान आमी रोखडीच फुलता. बोगोस ताका, कित्याक तो आमचे पासोर दीस रात मागता. पाद्रीचेर आड रोखडीच आमी उलोयता. तांच्यो खबरो करूंक दुसरे आमकां फुलोयता. ताचे पाड घालूंक येवचार आमकां बुलयता. उगडास तर कुटुंब सोडून आमचे पासोर तो दीस रात मागता. जेजू फुडें तें जावंक ल्हान. तांच्या उतराक ताणें दिलो कान. तांकां सदांच हो बरो मान. कित्याक आमकां लागून ताणें आपल्या जिविताचो देवाक केला ल्हान. देव बरें करूं. म्हजें सालाम तुमकां देव मुन्यार.